केंद्र सरकारान अधिसूचित केली प्रवाह अधिकारिणी. गोय, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राक म्हादयचे उदक व्यवस्थापनाचे काम. पणजे मुख्य कार्यालय. म्हादय प्रवाहाचे नोटिफिकेशन पळयल्यार महाराष्ट्र कर्नाटकाक चड फावोर म्हणटा पर्यावरण मोगी. कार्लूस म्हणटा गोयची शेणी ऑथॉरिटीच्या हातान. फामाद साहित्यीक दामोदर मावजोक भेटयलो 57वो ज्ञानपीठ पुरस्कार. राजभवनाच्या दरबार सभाघरांत सुवाळो. गुलजार राज्यपालांच्या हजेरेंत कोंकणीचो भोवमान. आम आदमी पक्षाची गोंयांतली पुराय संघटना बरखास्त. फक्त प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकाराचे पद शाबूत. नवीन संघटना रोखडीच करतले अशें जाहीर. भारताचे G20 यजमानकेन सिव्हिलियन इंडिया 20 कार्यगटाची परिषद. गोविंद गावडेन केले उक्तावण. आध्यात्मिकता प्रत्येक समस्याचेर उपाय म्हूण चर्चा. कर्नाटकान मंत्रिमंडळ विस्तार. काँग्रेसीच्या 24 फुडाऱ्यांनी मंत्रिपदाचो घेतलो सोपूत. 6 लिंगायत, 4 वोकालिगाचे, 3 SC, 2 ST, 5 OBC, मुस्लिम, जैन, ब्राह्मण, नमधारी रेड्डी समाजाचे प्रत्येकी 1. प्रधानमंत्री मोदीन विकसित भारताचे स्वप्न पळयला जाल्यार गोयच्या मुख्यमंत्र्यान विकसित गोयचे. नीती आयोगाचे बसकेन मायनिंग, पर्यटन आणि उद्देग क्षेत्राचेर भर. आणि सरकार काळो पैसो हाडपाच्या नावार जिखले, मात काळो पैसो वाडलो. काँग्रेस म्हणटा 9 वर्सांत सरकारान कांयच केलें ना, बेरोजगारी वाडली. मूल आणि चूल न्ही, हाऊय स्किलफुल. आजे पणजेची कलाकुसर ते मॉडर्न जेन टूल. सर्विस ऑफ प्रोडक्ट हाऊ ट्रेंडी, हाऊ टॅक्टफुल. कॉलर सर्विस जाय थंय जाय तेन्ना. घर पोच ऑफलायन. ऑनलायन जावं फोन लायन. प्रॉडक्ट नेटार, मागणेक लँडलायन. आदी पदर मोड, फुडें जोडूच जोड. स्वयंपूर्णतेक हीच टॅगलायन. मिनी एंटरप्रेन्योर वा उद्देगी म्हणा. स्वमिनी विथ मी अपर्णा.